बाबा भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांकी आयच्या आराधनाक मिसाक आनी ह्या नोवेनाक मोगाचो स्वागत पटयता. जेजूच्या पवित्र काळजाची दाबाजीक परब आज आख्ख्या पवित्र सभेंत आमी आचरण करता. हो म्हयनो जून म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो म्हयनो. जेजूचें पवित्र काळीज आमकां दैवीक मोग आनी दैवीक काकुळट हाडून दिता. जेजूचें पवित्र काळीज आमकां सांगता की देवाच्या मोगाक, देवाच्या काकुळटेक कसलीच गड ना. देखून आयच्या ह्या आराधना वेळार आमी सगळीं जेजूच्या मोगाची, ताच्या काकुळटेची ती गोडसाण आमी साकया. तो अनुभव आमकां आनीक गुंडायेचो जावं दी. जेजू आमचें सोबें आसा, ह्या आल्तारीचेर तो हजर जाता. ह्या आमच्या सोम्याक मान करया, आराधन करया. गावया गीत. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवून धरा आराधन तुका. आमी सोमेस्तां दिबी घालया. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवून धरा आराधन तुका, आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा तुका, ये सोडवून धरा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा रूपांतो लिपोनासाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. पुण्या रूपांतो लिपोनासाय, दैवीक तुजो मोग वांटून
नासाय कृपेन तूं आमकां नेटोवना साय पोवी सांगा तुजो दिवो नासाय कुर्बेन तूं आमकां मेळटो नासाय पोवी सांगा तुजो दिवो नासाय जेजू मोगाया आराधन तुका या उबारलेल्या हाता सोबें बाबा भयणीनो आमची काळजां आनी मोनां आमच्या मोगाळ सोम्यांत आमी उबारया कित्याक हांगासर आसो आमचो सोमी तो मोर्न पावलो न्हय आमकां आयकनातलो सोमी न्हय तो जिवो सोमी एका घडये आमचे सोबे आसो आमकां सांबाळचो आमचो मोग करचो आमच्या गरजांक पावतो आमचें जिवीत सोलोन व्हरचो आमी आसा तशें आमकां तो स्विकार करचो देखून ह्या उबारलेल्या हाता सोबें आमचेंच जिवीत सोम्याक समर्पिव्या विशेश जावन आमचें काळीज जेजूच्या काळजांत आमी उबारया आनी आमच्या काळजांत ताका आमी मान करया आराधन करया उंडो सोम्या तूं जिविताचो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोचो सोम्या तूं जिविताचो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोचो सर्गींच्या मानान आमकां पोसो पोवी तिंडात आपल्या एकवटांचो सर्गीच्या मानान आमकां पोसो पोवी तिंडात आपल्या एकवटांचो जेजू मोगाळा Jesu
आम्ही समेस्त उभी राहूया. थोडो वेळ सोमया जेजूक आमी अर्गां होगळाप दिवया. आमच्या हात वयर उबारया. अर्गांचे उलोवंक हांव शिकयता. म्हज्या फाटल्यान तुमी सांगाता म्हणात. अर्गां तुका सोमया जेजू. अर्गां तुका सोमया जेजू. अर्गां तुका सोमया जेजू. अर्गां तुका सोमया जेजू. होगळाप तुका सोमया जेजू. होगळाप तुका सोमया जेजू. स्तुती तुका सोमया जेजू. तुका सोमया जेजू. नमन तुका सोमया जेजू. नमन तुका सोमया जेजू. प्रणाम तुका सोमया जेजू. प्रणाम तुका सोमया जेजू. जय जय तुका सोमया जेजू. जय जय तुका सोमया जेजू. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. 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 ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ. ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವರೇ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ. ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವರೇ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರೇ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರೇ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರೇ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರೇ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯೇ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯೇ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವೇ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವೇ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೇ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೇ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ. ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ. ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. 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 हालेलुया. बाबा बहिणीनो, आमी समेस्तां बसया. कोणा पुरो जाता जाल्यार नाजाल्यार उबे रावयात. सोम्याचें नांव तें शक्तिवंत. तें हर एका संदर्भार तें बळादीक तें जावन आसा. आमच्या हर एका त्या जिणयेच्या घडयेंतांनी सोम्याचें नांव आमकां आदार दिवचें तसलें. देखून सोम्याच्या नांवाक ओगळी गावयां आनी गावयां कन्नडा गीत. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ತಾಳಿಯ ಪೆಟ್ಟುನ್ ಈ ಗೀತ ಮಿ ಗೌಂಜೆ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ನಾಮ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ನಾಮ. ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮ. ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯ ನಾಮ. ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ. ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ.
ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ನಾಮ. ಪಾಪಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ನಾಮ. ಕುರುಡರಿಗೂ ಕುಂಟರಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಾಮ. ಕುರುಡರಿಗೂ ಕುಂಟರಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 भावा बहिणीनो, आम्ही सक्कडे आमचे दोन्ही हात आमच्या उस्क्यार उसोन धरया, कदाला उणकोन बसया. थोडो वेळ जेजूक अर्गां आमी दिवया. ल्हान ल्हान वाक्यांची अर्गांची मागणी हांव शिकयतां. तुमची जबाब सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता म्हणया. सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता. वापुरबायचो दीस तुवें आमकां फावो केलेल्याक सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता. आज ह्या पवित्र थळार सांगाता मेळून तुका मान करचें, तुका आराधन करचें हें भोव वर्तें भाग तुवें आमकां दिलेल्याक सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पवित्र थळार आयलेल्या वेळार तुज्या मोगाची, तुज्या आदाराची, तुज्या रक्षणाची आमकां कुणां तूं दिताय देखून. सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता. हांगासर आयलेल्या वेळार कितें तुज्या लागीं मागता ती आमची मागणी तूं आयकताय देखून. सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता. जायते पटी आमच्या जिवितांत निराश आसून, कश्ट आसून, सलवणी मेळून हांगासर पावलेल्या वेळार ही सकट बेजाराय तुका सांगल्या वेळार तुवें आमकां बुजोवन पाटीन धाडल्याक सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता. आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर तुवें वतल्या सर बेसावा खातीर सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या भोव पवित्र काळजा खातीर सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या काळजांत आमकां हर एकल्यांक जागो दिलेल्याक सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या काळजाचो मोग जायते पटी गुंडायेन साकोंक आमकां फावो केलेल्याक सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या काळजांतावन दैवीक काकूळत आमकां फावो केलेल्याक सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या काळजांत रावून आमकां गरजाचें रक्षण तुवें फावो केलेल्याक सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता. बाबा भयणीनो, एक घडी पर दोळे दांपया. ह्या पवित्र थळार सोम्या संगी आमी आसतना आनी जुजेवासाची सावळी आनी ताचें हाजरपण हांगासर आसतना कित्या खातीर सोम्याक अर्गां दिजे म्हूण म्हाका भोगता. जावं पुरो ह्या दिसांनी जाल्लीं एक दोन घडयेतां जावं पुरो म्हज्या जिवितांत वा म्हज्या कुटुंबांत वा हेरांच्या जिवितांत मोती काडया. काळजांत जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमचे दोळे उक्ते करया. देवाक अर्गां दिवंक आमच्या लागीं कारणां आसात गी. काले म्हणटात कितलीं कारणां आसात? एक न्ही, दोन न्ही, 100 आनी 1000 थोडे फावटी मेजूंक आसात. एक ल्हानशें घडीत हांव सांगता. काणी जावं पुरो. एक दीस एक ल्हान भुरगो 5व्या 6व्या क्लासींत आसलो, जॉनी म्हणलो, आपल्या बापाय लागीं म्हणटा, इंग्लिशान म्हणटा तो, डॅडी आय वॉन्ट टू कावंट द स्टार्स. डॅडी, अंतरळी आसची ती नेखेत्रां म्हाका मेजूंक जाय. तसो बापूय भायर चौक्यांत पेपर वाचून आसलो आनी काळोख पडूंक सुरू जालो त्या वेळार. आनी तो म्हणलो, नो माय सन, यू कॅनॉट कावंट द स्टार्स. तुवें ती नेखेत्रां मेजूंक आस. नो 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 नो, आय वील कावंट द स्टार्स म्हणलो. हांव मेजतां. एक चॅलेंज ताणें घालें आनी भायर गेलो आंगणाक.
सुरू केलें वयर मळबा पळयलें आनी 1 2 3 4 अशें मुखार पावलो. इल्ल्या वेळान बापूय पेपर वाचचें सोडता आनी ताका पळयता सदांच तो 64 65 67 अशें म्हणूनच आलो. बापायन ताका कांय म्हणूं ना आनी इल्लें पेपर वाचलें. मागीर परतून बिटी ताका पळयलें. त्या वेळार ताणें 100 क्रॉस केल्लें. जॉनी यू डिडंट फिनीश. खाल म्हणालो गो ते डॅडी आय डिडंट नो दॅट देर आर सो मेनी स्टार्स इन द स्काय. डॅडी म्हाका कळीत नातलें इतलीं नेकेत्रां अंतरळी आसात म्हणून. तुमी थोड्यान सांगलें आमच्या जिवितांत आसचीं देवान केल्लीं ती अद्भुतां भाव भयणीनो. देवान केल्ली मात कार्य अरी एका दिसा पळया. सकाळीं उठल्या घडयेता राती न्हिदता पर्यंत देव कशें आमचे सांगाता आसा. ताच्या आजारपणां मरयपात, ताच्या रक्षणे मरयपात, ताच्या मोगां मरयपात. देखून देवाची ती मात कार्यां खंडीसन आमचे वर मेजूंक आसात. देखून आमी गावयान तें कन्नडा गीत स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा येसू देवा. उबी रावया आमी ताळयो पेटून हें आतुरबायेचें गीत आमी गावया देवाच्या सर बरेपणा खातीर. तोंडार इल्लो आसो दिया आमी इल्लो आसो दिवचे तोंडार. देवान बरेपण केलां जाल्यार आमी आशया एकामेका पळया. स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा येसू देवा. 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 ನೆನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನೋಡ
बसया. परत आमचे दोन्ही हात उसोन धरी आमच्या उस्क्यार आमच्या दोळ्या आमी दंपया. 5 संगती हांगासर उडास करता. 4 संगती देवाक अर्गां दिवच्याक. देखून थोडो वेळ दोळे धांपूनच कितें हांव सांगता तें नियाळात, देवाक अर्गां दियात. प्रथम जावन पळया आमी म्हजीच कूड. कितल्या अपुरबाची म्हजी कूड. ह्या म्हज्या कुडीक कोणेय मोल बोदूंक जाता. कितल्या अपुरबायन देवान ही कूड म्हाका दिल्या. ह्या कुडीचे विविध विश्वे, भलायके भरीत विश्वे. तकलेतां सुरू करया. म्हजो मेंदू कितल्या अपुरबायन तो काम करता. म्हजो मेंदू समानात उलो जाल्यार आज हांगासर म्हाका येवंक जातें ना. म्हणजे जिवीत ह्या पावंडार पावतें ना. अपुरबायचो मेंदू म्हाका दिला. ह्या मेंदुवा मरिपात म्हज्या कुडी कितें सकडी गरज आसा तें देवान फावो केलां. संतोश पावया देवान म्हाका दिल्ल्या ह्या ब्रेना खातीर, मेंदुवा खातीर. इतलें सकयल आमी ह्या देवान दिले 2 दोळे, म्हज्या कुडीचे हे दिवे. हे घडीभर चिंतात. आज घरा पावता आसतना ह्या दोनी दोळ्यांची दिश्ट गेली जाल्यार म्हजी गत कितें. चिंतूंक आसात. ह्या दोळ्यां मरिपात कितें सकडी जाय तें देव म्हाका फावो करता. म्हज्या कुडीक, म्हज्या जिवनाक. संतोश पावया म्हज्या दोळ्यां खातीर. दोळ्यांचे इल्लें सकयल या म्हज्या नाकाची फुडां. 26 वरांय अरये घडी ह्या म्हज्या नाकाच्या फुडांतल्यान म्हज्या श्वासकोशाक गरज आसचें तें वारें हें म्हजें नाक घेता. भितर तें व्हरता आनी उपरांत मेळ्ळें वारें भायर हाडटा. हांव बसूं, सोलों, न्हिदों अरये का घडये जर हें म्हजें नाक काम करिना त्याच घडये म्हजें अंत जाता. देवान म्हाका दिल्ली जीब पळया. कितलें पुरा संगती ह्या जिबे बरी जातात. रूस विविध वस्तूंची, ताच्या सांगाता हेरां सांगाता संबंद बांदून हाडूंक, उलोवंक, म्हाकाच उसारूंक. चिंतया हांव मोनो जाल्लो तर कितलें हांव वगडायतो. आयकोनची सकत आसचे म्हजे दोनी कान. थोड्यांचे आमचे कान जावं पुरो प्राय जावन येता आसतना इल्लें आयकोनचें उणें जालां. पूण इतलीं वर्सां ह्या म्हज्या कानांनी बरें करून आयकलां. हे म्हजे दोनी हात आनी पाय म्हज्या आतां मरिपात जावची सर कामां मती काडया. म्हज्या पांय मरिपात जावचें सर्व बरेंपण म्हज्या कुडी भितर आसचे हेर विश्वे, म्हजें काळीज. आज गरजेचो तो कुडीचो एक वांटो. काळजाची भलायकी बरी ना तबळ सगळी म्हजी कूड कश्टांत पडटा. पण आज पर्यंत पळया म्हजें काळीज कितलें भलायके बरीत आसा. जावं पुरो म्हज्यो किडनीज, म्हजे पँक्रियास, जावं पुरो म्हजें पोट, स्टमक आमी म्हणटा, जावं पुरो इंटस्टायन,
अरी एक संगत भाव भयणीनो देवान म्हाका दिल्या. आमी कोणय ह्या खंयच्याय म्हज्या विश्व्याक मोल बांदूंक साद आसा. काळजांत हांव देवाक अर्गां दिवया. असल्या म्हज्या व्यक्तित्वा खातीर, असल्या म्हज्या कुडी खातीर, भलायकी बरीत जिवना खातीर. एक मेट मुखार आमी या आमच्याच कुटुंबाक, कुटुंबांतशीं मनशां मती काडया. जावं पुरो म्हजो पती वा पतीण, म्हजी भुरगीं, म्हजी आवय बापूय, भाव भयणी कोण आसात. तांणी करचो वावर, तांचें बरेपण, तांचो त्याग, तांची सोंसणीकाय, तांचें समर्पण एक घडी बरी हाडल्या. आज म्हजें कुटुंब इतलें बरें आसा. ताचो हर एकल्याचो थंयसर पात्र आसा. आज म्हजें जिवीत इतलें बरें आसा. म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्या मरी पातें जावन आसा. संतोश पावया म्हज्याच कुटुंबा खातीर. असलें एक अपुरबायेचें कुटुंब देवान म्हाका दिलां. अन्यक मेळ मुखार या आमचें शेजार, आमचो वाडो आनी आमची फिरगस. आज आमचें क्रिस्तांव अस्तित्व आसचेंच आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यांत आनी फिरगचेंत. कसली वेवस्था पळया आमच्या शेजारा, वाड्यांत आनी फिरगचेंत. दुसऱ्या खंयच्याच धर्मांत ही वेवस्था आमी पळयना. म्हज्या वाड्या खातीर, म्हज्या शेजाऱ्यां खातीर, म्हज्या फिरगचे खातीर, म्हज्या फिरगस कुटुंबा खातीर, म्हज्या फिरगस याजकां खातीर, थंयसराच्या धर्म भयणी खातीर, फिरगस गोवळी परिशद सांद्यां खातीर, थंयसर सेवा दितेल्या सर संस्थां खातीर संतोश पावया. म्हजी फिरगस आज ह्या रितीन आसा म्हणलें चिंतून सोम्याक अर्गां दिवया. आनी एक मेळ मुखार या हांवें जिवनची समाज. जावं पुरो आज ह्या समाजांत मस्तुणेपणां पळयता. ती एकूच जाल्यार मागीर एकूच. आमच्या समाजांत जायतें बरेंपण आसा, शांती आसा, प्रगती आसा, एकवट आसा, भाव बांदवपण आसा. जियोंक, जीवन बांदून हाडूंक, फुडार बांदून हाडूंक जाय पुरते अवकाश आसात. थोड्या गांवांनी आमी पळयता ह्या अवकाश नात. आमच्या समाजा खातीर, आमच्या राज्या खातीर, आमच्या देशा खातीर संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया. बसल्या थंयच आमचे हात वयर उबारून सोम्याक अर्गां दिवन एक आमच्या बापा सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षयता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. भावा भयणीनो, मुडीप फिरगजेचो याजक, ह्या फिरगजेचो दुसरो याजक मानादे बाप लायझील डिसोजा आज रोमांत ताची डॉक्टरल थिसीस डिफेंड करचो हो आतां वेळ तसो 11 वरांचेर. देखून ह्या आमच्या याजका खातीर अर्गां दिवया, ताच्या खातीर मागया. ह्या फिरगजेन जाल्लो पयलो याजक जावन आसा मानादे बाप डेनिसोस, म्हजो सांगाती याजक. प्रस्तुत नेपाळ वावर दिवन आसा. ताच्या उपरांतलो याजक वो. हांव हांगासर विगार आसतना ताका हांवें सेमिनारीक पयलेलो. ताची लायसन्शीट जाल्या आनी आयच्या दिसा डॉक्टरेट जाता. देखून आमच्या मंगळूर धर्म प्रांताचो हो एक अपुरबायचो याजक. ताचे खातीर विशेश तरान आयच्या ह्या आराधना वेळार मागया. आमी सक्कडी उबी रावया देवाचें उतर आयकोनच्याक.
वांजेल सांजुवां प्रमाणे तो पास्क परबेचो आदलो दीस, दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काण व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सोवें कुर्सार जोडुल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सर्चेन आयिल्ले तेन्ना तो पयलोच मोर्न पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान बालयान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या तुमी सतमंचाक. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. देवाचें उतर हें. दयाकन बसात. संवसारांत भद्रते दिवचे, लिपोवन रावचे आनी आपाय गडितांनी सांबाळ दवरचे जागे आसात पळय गे. थोडे दृश्टांत दिता. चितां एक ल्हान भुरगें घरा आसा, एकलो परकी मनीस आयलो, स्ट्रेंजर आमी म्हणटा. त्या वेळार त्या भुरग्याक भद्रते दिवचो जागो कोण खंयचो? खंयचो? आवय थंयसर आसा जाल्यार आवयच्या पालवा भितर ते रिकता आवय गे. आवयचो पालवो सडावत पळया त्या भुरग्याक भद्रते दिवचो जागो. पावस आतां सुरू जालो न्ही गे. कठीण पावस येता, आमकां चलोवंक आसा आनी आमकां सांबाळचो. वस्त खंयची? आमी चलता आसतना सत्री न्ही गे. सत्री आमचें सवें. पावस येयल्या दिसांनी कितें आमी भिजल्या इवान आंग उडटा. खाल करता आमी घरा उजो केला जाल्यार, बाणाक उजो घाला जाल्यार थंयसर बाणा लागीं उज्या लागीं आमी रावता पळय गे. तो आमकां भद्रते दिवचो जागो. कोंब्याच्या पिलांक कित्या मांडो कावळो मारूंक आयलो, धरूंक आयलो, पाकिसळो आयलो. त्या पिलांक भद्रतेचो जागो खंयचो? त्या आवय पिलाचे पाकाटे. जर मांगटाच्या पिलांक आमी माथोर मारता, धांवडायता, तबळ तांणी खंय धांवचें? शीद आवयच्या पोटाच्या पंदाक घट्ट धरतात अशें धरून रावतात. आमच्या समाजान सोरी आसात न्ही गे. सोरांक भद्रतेचो जागो आसा खंयचो? काळोख. कोणी सोरता गे दिसा उजवाडाक? रातचे मात. टेररिस्ट आहात, डाकू आसा, तांकां भद्रतेचो जागो? बंकर्स वय गे, व्हडले बंकर्स पयलें करतात. पूण आमकां क्रिस्तांवांक कसलो भद्रतेचो जागो आसा? म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव केल्या प्रमाणे 2 अपुरबाचे जागे आसात भाव भयणीनो. एक जावन आसा सोम्याचें कडवळ. आत्तां हांवें वांजेल वाचलो तो सोम्याचें कडवळ. आनी दुसरो भद्रतेचो जागो जावन आसा जेजूचें भोव पवित्र काळीज. जर हांव आनी तूं जेजूच्या कडवळांत रावोंक कुशी व्हरता, जेजूच्या काळजांत रावोंक कुशी व्हरता, आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करतले कसली भद्रती आमकां जाय, ती भद्रती थंयसर आमकां मेळटली. आयच्या ह्या आराधनाक हांवें काडलो विशय आसा जेजूचें पवित्र काळीज, भद्रतेची, शांतीची आनी कृपेची सुवात. जेजूचें पवित्र काळीज आमकां भद्रती दिवची सुवात. जेजूचें पवित्र काळीज आमकां शांतेची सुवात. जेजूचें पवित्र काळीज आमकां कृपा जोडून दिवची सुवात. देखून तुका शांती जाय, मस्त जाण आमकां शांती ना वय गे. जेजूच्या पवित्र काळजांत रावया, जेजूच्या पवित्र काळजा लागीं मागया. तुका धैर्य जाय, मस्त जाण आमकां धैर्य ना, ल्हान समस्या आयले आमी कश्टांत जेजूच्या पवित्र काळजाक पळय, जेजूच्या पवित्र काळजांत राव, तुका धैर्य मेळटलें. तुजें जिवीत बरें करून जियेचें म्हण तुका भोगता. जेजूच्या पवित्र काळजाचें देवास्पण कर, जेजूच्या पवित्र काळजांत राव. तुका हेरांक बोगसूंक कश्ट भोगता, मस्तोन आमकां हेरांक बोगसूंक कश्ट म्हूण भोगतात. जर जेजूच्या पवित्र काळजांत निरंतरी तूं रावता, हेरांचो गुन्यांव कितलोय तो वर्तो जावं दी, तुका बोगसूंक साथ जातलें.
चिंत्या तुजीच अस्कत काय ती बळवंत जावची तुका दिसता पातकांत पडचे संदर्भ आमचे कडी थोडी बडी पातकांत पडटा हांव पातकांत पडटा म्हण तुका दिसता शीत बस जेजूच्या पवित्र काळजांत राव संवसाराची बुलोवणी तुका नाडटा वा संवसाराच्यो त्यो संगती तुका बलयतात आनी तुका थंयतान बाचावी जाय सुटका जाय जेजूच्या पवित्र काळजांत राव आनी विशेश जावन देवसाराची ताळणी येता आसतना देवसाराची बुलोवणी येता आसतना वा देवसार आमचे वयर जोंपय मारूंक कशी व्हरता आसतना तुजें जिवीत तें सांबाळी जें बगता शीता जेजूच्या काळजांत राव कित्याक देवसार जेजू सरशीन जेजूच्या काळजा सरशीन ताच्या कडवळा सरशीन ताच्या रक्ता सरशीन येवंक सकना केदाळा भाव भयणीनो जेजूच्या आमोलीक रागात आमचेर मागता हांव शीत सांगता हांव देवसार आमचे मुखार रावचो ना जेजूच्या आमोलीक रक्ताची सकत हर एका दिसा उठल्या घडयेताना मागता वा कितें सोडून जावच्या वेळार देवसार आमच्या मुखार रावचो ना हांव अस्कत कायांत आसा वा पातकाच्या त्या समयांत हांव आसा आनी ह्या वेळार जर जेजूचे आमोलीक रकात म्हजेर मागता त्या आमोलीक रकात म्हाका सुटका दितलें देखून ह्या जेजूच्या काळजांत आमकां सगळ्यांक जागो आसा उडास दवर्यांक बऱ्यांतकी जागो आसा भाग्यवंतांकी जागो आसा पातक्यांकी जागो आसा कोट्यांकी जागो आसा गुन्हेगारांकी जागो आसा अन्नाड्यांकी जागो आसा थोडे म्हण तेंचे आसा बरें मात्र साल्वार जाता ना जेजू कुर्सारूम कळतना तो सोर काल म्हणालो एकलो सोम्या तूं तुजी रास पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उडास दवर संपरो सगळें ताचें जिवीत सोरोनूच तो गेलो जिणेच्या नेमाणे एक पोटी सोम्याची काकूळ ताणें मागली सोम्यान खालें म्हणे ताका हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय जेजू सांगाता सर्गाक गेलो पयलो कोण मरी न्ही आपोस्तल न्ही वो सोर जेजू सर्गाक येता आसतना पयलें जेजून आपण मेली ह्या सोराक देखून आमकां हर एकल्यांक की जेजूच्या पवित्र काळजांत जागो आसा जेजूचें काळीज आमकां सांबाळचें आसलें संपेक निदर्शन दिवचें जाल्यार चिंत्या एका आवयचो एक पूत ताच्या जिणयेची वाट ताका ताणें चुकल्या नाका जाल्ली कामां तो करनासा सक्कडी त्या पुताक उलयतात सक्कडी ताका खेणटात आनी ताचे विशयान नाना तरेच्यो खबरो जातात ह्या वेळार आवय तांचे सांगता मेळटा की ना तिणें आशेन चिंतलेंच म्हजो पूत तो म्हजो पूत एक ना एक दीस तो बरो जाता एक ना एक दीस म्हणजे सरचे विशेश जावन कोण पिये येतात पळय तस जाल्यार विशेन आवयन म्हणचे आसा एक ना एक दीस म्हजो पूत पियोवन सोडटलो फाटी येतलो तो देखून आवय केन्नाच तिच्या काळजांत तिच्या पाट पुताक पयस घाली भायर घालिना तर आमचो सोमी भाव भयणीनो आमकां तो पयस करिना देखून सोम्याचो हो मोग आमी नियाळ्या आनी गावया आमी आपुरबायेचें गीत क्रिस्ताचो मुक्तो कसो तो आटापसो उबी रावया एक वर्स मात Cristaso morto, kosoto atapso, visrom korasaito, min menastono, Cristaso morto. Kaune davun kursa paryanmo, tane keno, mogaso samskar tane, mogam amkantino, Cristaso morto. Sumikitlo huda, kakultiche banda, sarvang vitahara, vosum sadataya, rakta josari vareyo tane kursa, ante pasoti sapanta to sarga, Cristaso morto. आमी समेस्तां बसया
जर जेजूचें काळीज अशें आसा जाल्यार आज म्हजें आनी तुजें काळीज कशें आसा? एक प्रामाणीक सवाल बाबा भयणीनो आमी सगळ्यांनी आमकां विचारी जाय. म्हजें काळीज तें निस्वार्थी मनोभाव भरलेलें नीज मोग थंयसर आसा गी, पेल्याचें बरेंपण आशेवचें बरें मन आसा गी, चुकोन पडलेल्या भावा भयणीचेर तीर्प दिनासतना चलचें तसलें म्हजें काळीज गी, चुकोन पडलेल्या त्या व्यक्तीक बोगसूनचें तें काळीज गी म्हजें. कोणाच्या जिवितांत कश्ट सलवणी पिडा आयल्या, कोणाक जिणीच नाका म्हणून बगता तसल्यांक भियेनाका हांव आसां अशें म्हणचें म्हजें काळीज गी. आज आमचें काळीज ह्या रितीन जाय जेजूच्या काळजा भशेन. पूण आमी जाणां आमच्या काळजांत मस्त उणेपण आसा, सुवार्थ आसा, पातक आसा, पातकाची सावळी आसा. देखून जेजू लागीं ह्या घडये मागया आमी आमचें काळीज ताच्या काळजा सारकें ताणें करच्याक. तुमची जाप जेजू बोळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हणया. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. हांवें बावार्थान मेटां काडच्याक जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मागण्याचो मनीस जावच्याक जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. देवाची खुशी अर्थ करून ताच्या खुशे प्रकार जियोवच्याक जेजू बळ्या कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. दिसपडतें देवाचें उतर वाचून ताची खुशी हांवें जाणा जावच्याक जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. अर्येका गडितांनी देवसो म्हजो आदार, म्हजें कोटें, म्हजो थारो, म्हजें बोळ, म्हजो विस्वास म्हूण हांवें स्विकार करच्याक जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. सर गडितांनी विशेशान कोडू गडितांनी अनवरांच्या पिडेच्या सलवणेच्या गडितांनी जियोवचेंच नाका, जीवघात करया असल्या संदर्भार हांवें सकारात्मक रितीन जियोवच्याक जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. म्हजें जिवीत संवसारी वाटांनी वरी नासतना सर्गींच्या ध्येयांनी ग्रेस्त करच्याक जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. संवसारी संगतींचो, संवसारी कुशलायांचो, पयशांचो, जाग्याचो, भांगाराचो हांवें गुलाम जायना जावच्याक जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. हें म्हज्या पुरबायाचें जिवीत केन्नाच देवसाराच्या सैतानाच्या हाती हांवें ओपून दिना जावच्याक जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. म्हजीच असताय पातकाच्यो सवयो, कुडीच्यो ओडण्यो बोळ जावन येवच्या त्या संदर्भार जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. म्हज्या कुटुंबांत हांवें जबाबदारेचो मनीस जावन चलच्याक जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. कुटुंबाच्या सांद्यांचो खऱ्या काळजान मोग करच्याक जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. कुटुंबांत सोडवणें मानास्ताप उपजल्ल्या वेळार हांवें विशाल मनोभावान तें पळोवच्याक जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. म्हजींच भुरगीं थोड्यो सुखी करच्या वेळार तांच्या जिणयेन काळोख आयिल्ल्या वेळार ताणें म्हज्या कुटुंबाक कळंक आडल्या वेळार हांवें तांकां अर्थ करून तांकां सांबाळच्याक जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. आमी दिव्यांचेर पडया बाबा भयणीनो, चड वेळ आमकां ना, देखून आराधनेलें मोठवें करता. जेजूच्या काळजाची ती ससाय आमी मागता आसतना आमी ह्या घडये आमचेंच समर्पण करूंक आसा. कित्याक आमचें समर्पण सोम्याक आमी करचें तें अर्येका संदर्भार आमकां सोम्या सांगाता जियोंक आदार दितलें. देखून हें समर्पण आतां आमी करच्या पयलें देवाचें उतर मोटव्यान हांव वाचतां. सांत पौलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. निमाणें एक उतर, सोम्या सोबें रावून तुमी बळवंत जाय. ताचे पदवेदार सकतच तुमची सकत जाय.
देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतांत्र्या विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसाजय. आमचें झुजू फकत मनशां विरोध न्हय, अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्यां आनी अधिपती विरोध, अंधकारी संवसाराच्या राजवत्वां आनी प्रभुत्वां विरोध. देखून तुमी देवाचें कवच नेसाजय. सोम्या मुखार आमी दिम्यांचेर जर पडल्या ह्या पुरबायाचें जिवीत भाव भयणीनो खंयच्याय संदर्भार पाड जावचें नाका. आजून म्हजें जिवीत पाड जावंक जायत्यो वाटो आसात, जायतीं मनशां आसात, जायत्यो सक्त्यो आसात. हें जिवीत पाड करच्यो तसल्यो. म्हज्या जिवितांतलें समाधान ओगडावंक जायतीं कारणां आसात. संबंद तुटूंक, संबंद ओगडावंक आनी जायतीं कारणां आसात. केदोळा हें सगळें आमी करता, आमचें जिवीत आमी बरबाद करता आनी देवसाराचें ठाणें करता. आज जेजूच्या पवित्र काळजाची ही दाबाजीक परब आचरण करता आसतना सांगया आमी जेजू, जेजू हें म्हज्या पुरबायाचें जिवीत तुका समर्पिता. म्हाकाच जेजू तुका समर्पिता. तुज्या काळजान जेजू म्हाका दवर जेजू. तुजे तान पयस वचूं म्हाका नाका. थोड्या संदर्भांनी पयस हांव गेलां, जायतें हांवें वगडायलां, समाधान वगडायलां, संतोश वगडायला, न्हीद वगडायल्या, भलायकी वगडायल्या, कुटुंब वगडायलां, संबंद हांवें वगडायलां. हें जेजू केन्नाच म्हज्या जिवितांत परत येवचें नाका. आज ह्या पवित्र तळार आसतना जेजू ह्या उबारलेल्या आतां सवें म्हजें काळीज तुजें तें उबारून, म्हजें मन तुजें तें उबारून हें म्हजें जिवीत तुका समर्पिता. स्विकार कर मागून गावी आमी सगळो सो जेजूक समर्पिता. सगळो जेजूक समर्पिता. कुशीन सरां उपसिता. सदांच मोकर ताचे पातये, ताचेच न्हय आमची येता. सर्व संगीता, सर्व संगीता, समर्पिता. सगळोच म्हाका समर्पिता. समर्पिता, समर्पिता. सगळोच म्हाका समर्पिता. हालेलुया, 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 आमच्या वयर दवरया. ह्या उबारलेल्या आतां सोबें बाप लायझील सोजाक सोम्याक समर्पया. सोम्याच्या भोव पवित्र काळजाक ह्या संदर्भार तो रोमान ताची डॉक्टरल थिसीस तो डिफेंड करता आसतना सोमी विशेष तरान ताचे सोबें रावून दी, ताका सांबाळून दी आनी ताच्या ह्या थिसीसान ताका भोव अपुरबान उत्तीर्ण जावंक आदार दिव मागया. सांगात हालेलुया म्हणया. हालेलुया, 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 सोम्याच्या आशिर्वादाक तयार जाता आसतना एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. आमी सगळीं हांगासर येता आसतना एक ना एक संगत आमच्या मोतीन घेवन आयल्या. हांवूय भाव भयणीनो सुळ्यातून हांगासर येता आसतना थोड्यो संगती म्हज्या मोतीन घेवन आयलो आनी पयलें थंयसर पवित्र तळाक गेलो आनी दिबी घाल मागणें केलें.
त्यो कितें आमच्या मोतीन घेवन आमी हांगा सरायल्या एक घडयेभर सोम्याक आमी भेटोवन दिवया कित्याक वो आमचो सोम्य आमकां आयकोनसो मौनपणी ताच्या लागीं मागया. Queda para sacramentar. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मुजे. जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मुजे. बागेंतल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये कोणींतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोदले देणे. जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज मुजे. जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज मुजे. ईश्वराक जाय आसलें तें ताणेंच म्हाका दाखयलें. अर्ध्यान मोजाली पयले ही नळके काळीज मुजे.
जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज मुझे ओढसून तो सांग बापाया मंदिरात जायला स्तुती तुझी करून हांगा आमी सोमल्या प्रणाम करू उपकाराटो भेजयता वर्गवलिता जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्रत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा पोवी स्नानन बापा लोवे जिवीत दिले क्रिस्ता या सत्कोणान भागीदार केले आमकांच मोडून तुका साथी घालेन म्हाका तुझे व्यसन जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्रत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्रत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमच्या सोवे आसू तुमचे सोवे आसो. बाबा बहिणीनो अख्ख्या पवित्र सभेंत जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दाबाजी परब जेजूचें पवित्र काळीज आमकां कितें जावन आसा की म्हणलें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी अनुभव केला दैवीक मोग आमच्या काळजांत निरंतरी वाळोवंक जाय तर जेजूचें पवित्र काळीज अपुरबायाची सुवात देवाची काकुळट आमी अनुभव करी जे जाल्यार जेजूचें पवित्र काळीज एक सुक्त जागो आमकां हर एकल्यांक देखून आयचे दिसा जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी मान करता आसतना ताच्या काळजांत निरंतरी आमी रावया ताच्या काळजा मरिपांत दैवीक सकत आमच्या जिविता जोडया कित्याक आज आमी पळयता आमची सकत उणी जावन येता आमच्या मोतीची सकत उणी जावन येता आनी समस्या येता आसतना कशें फूड करचें म्हणल्यार आमकां कळीत ना देखून जेजूच्या काळजांत रावया आनी दैवीक सकत आमी मागया नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया देवाचो आदार विसारया पतकांची दूख धरया सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवो सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन.
महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उंचरगी आणि शांती राजा ईशा सोंसारी. सर्वेश्वरा देवा, सर्वीच्या राया, सर्ववेळा देवा बाबा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिवसता, तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोन्याची सुख्रिस्ता, बाबाच्या एकल्या स्तुता, सोमिया देवा, देवाचे शरीर, तू संसाराचे पाप काढता, आमची काढून कर. तू बापाच्या भुजरात बसलाय, आमचे मागे मारून घे. नित्या पवित्रज्ञा सांगावी, देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पुरोहित, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. जमत प्रार्थना शिकोवच्या पयलें एक घडीभर बाब लायझिलाच्या डॉक्टरल थिसिसा पासत आमी मागया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दाबाजीक परबे दिसा तुज्या प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी तुज्या अपरिमीत मोगाच्या देण्यांसून दिनवाची काळजान उडास करता. ये सदां आमच्या जरींतलें दैवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलेली कृपेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वचप. मोइजेन लोकां लागीं म्हळें, तुमी सर्वेश्वराक समर्पिल्ली परजा आपली काशा परजा जावचे खातीर सर्वेश्वरान तुमकां संवसाराच्या सर परजा मदलीं विंचल्यान. तुमी हेर लोकां प्रास संख्यार वोट म्हणल्या खातीर सर्वेश्वरान तुमचो मोग करूंक ना आनी तुमकां विंचूंक ना. तुमी सोर परजा पैकी भोव ल्हान परजा. सर्वेश्वरान तुमचो मोग केलो आनी तुमच्या पुर्वजांक केल्ली बसवणी पाळूंक कुशिवेली. देखून सर्वेश्वरान आपल्या बलिश्ट हातान तुमकां भायर हाडली आनी गुलापणाच्या घरांतली इजिप्ताच्या राया पाराव्याच्या हातांतली सोडयली. तर सर्वेश्वर तुजो देव कोरोसू देव म्हूण वळखून घे. तो विश्वासी देव. ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत आपलो तीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळटा. पूण ताचो द्वेश करतल्यांचो तो नाश करता आनी तांकां शिक्षा लायता. ताचो द्वेश करतल्यांक शिक्षा लावंक तो फाटीं घालिना आनी ताणें
ती कुद्द बगीशी करता. देखून हांव तुका आज दिता ते उपादेश, नियम आनी आदेश तुवें सत्रायेन पाळूंक जाय. देवाचें उतार्यें. देवाचे वडकार. श्लोक. आपली भक्ती करतेल्या थंय सोरेश्वराची दया ससनाक रावता. आपली भक्ती करतेल्या थंय सर्वेस्वराची दया ससनाक रावता. आत्म्या म्हज्या सोरेश्वराक वंदी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सोरेश्वराक वंदी आनी ताचे सोर उपकार केदींच विसरो नाका. श्लोक. आपली भक्ती करतेल्या थंय सर्वेस्वराची दया ससनाक रावता. तोच सोर तुजे अपराध बक्षिता, सकट पिडांक ओकार दिता. पोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. आपली भक्ती करतेल्या थंय सर्वेस्वराची दया ससनाक रावता. सोरेश्वराची कृत्यान न्यायनितीची जुलूम भोगतेल्यांक तो नीत करून दिता. मोइसेक आपले वाटो ताणें उगडल्यो, इस्रायेलाक आपली विचित्रां ताणें दाखयलीं. श्लोक. आपली भक्ती करतेल्या थंय सर्वेस्वराची दया ससनाक रावता. सोरेश्वर दयाळ आनी मोगाळ, ताची काकूळ तापरिमीत आनी तो रागार जावंक निदान. प्रितुमे प्रास मळप जितली वंस आसा तितली विस्तार आसा तुजी भक्ती करतेल्या थंय तुजी दया. श्लोक. आपली भक्ती करतेल्या थंय सर्वेस्वराची दया ससनाक रावता. सांजुआंच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या मोगाच्यानो, आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखूच ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीत धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोगान तूं आटापूण आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यांत. मोगाच्यानो, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणेय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी तसो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतावय ह्याच विशयांत. जो कोण देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विस्वास दवरला. देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतार हें. देवाचे वडकार. हालेलुया 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 हालेलुया. मुझे जो तुमच्या खांदार घेया आणि मुझ्या लक्ष शिकता म्हणता सो मी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या दनिया जाणत्या आनी बुद्धवंतां लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सोर वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात,
पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सरशीं सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळज आसूं आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वावोंक सुलभ, म्हजें वजें हाळू. देवाचें उतरये. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, लांब शर्माव दिना, पूण केवल 3 विशय सांगूंक खुशी व्हरता. आनी 3 विशय जेजूच्या जिवितांत ताच्या पवित्र काळजांत आसचे तसले. पयलो विशय, आमी एकल्यांनी आमची जिणी ती बरी, संतोशाची, दादोसकायाची आनी अर्थाभरीत करूंक आसा. आमकां एक फावटी मात्र ह्या संवसारांत जियोंक अवकाश मेळचें. कितल्या लांबायचें आमचें जिवीत, लायफ स्पॅन आमी म्हणटा आमकां कोणायकी कळीत ना. पूण कितलीं वर्सां हांव जियेतां आनी कशें हांव जियेतां पळय, ती जावन आसा म्हजी काणयेक हांवें देवाक दिवची. देखून म्हजें जिवीत कितल्या संतोशान, दादोसकायन, शांतेन, बऱ्यान जियोंक साध्य आसा, ताचें जियोंक हांवें प्रयत्न करचें. देखून अशें आमी करी जर तर पयल्या सुवातेर म्हजें तें सकारात्मक मनोभाव आसूंक जाय. सकारात्मक, पॉझिटीव सेल्फ इमेज आमी म्हणटा. सकारात्मक मनोभाव आसल्यार मात्र आमी कितेंय बरें करूंक जिणें साध्य आसा. कसलो सकारात्मक मनोभाव? पयलीं म्हजी चिंतनां ती बरीं आसूंक जाय. ताच्या उपरांत म्हजें उलोवणें तें सकारात्मक जाय. म्हजो संबंद म्हज्या भावा भयणी लागीं तोय सकारात्मक. म्हजी कामां ती तशींच आसूंक जाय. देखून कशें म्हजें मायंडसेट आसा पळय तशी आमची जिणी. म्हजें मायंडसेट तें समाना. केदाळे हांगासर दूख आसा म्हज्या मतींत, काव जिणी आसा, भिरांत आसा पळय, आमच्या जिणयेंत पिडा आयल्यो चड. हे वैगिनीक पळया, कांय करूंक आमकां उत्साह ना, उरूप ना. कित्याक म्हजें मायंडसेट कांय जायना, म्हाका कांय करूंक जायना, ना हांव बेश्टो. थोड्यांचें उलोवणें पळया. देखून म्हजें मायंडसेट तें कशें आसा. केदोळा म्हजें मायंडसेट तें पॉझिटीव आसा, तुजें जिवीत तुका तें दादोसकायाचें जाता. खंय सरी तुका घालूं, खंय सरी तुका ट्रान्सफर करूं, तुजें जिवीत तें दादोसकायाचें जाता. तुजी जिणी ती कितल्याय पंतवानाची जावं पुरो ती फूट करूंक तुका जाता. कित्याक एका तराचें तें भितरली सकत तुज्या लागीं आसा आनी हितून जोडटाय तुज्या त्या मायंडसेटा वरवीं. एक ल्हानशें घडयत दिवंक हांव खुशी व्हरतां. 2 जाण कुंभाद्र सांगाता मेळ्ळे. पाडर तर चिंती नाकात हें घडयत दिल्ल्याक. कुंभाद्र सांगाता मेळ्ळे आनी हळड्याचें वातावरण तें आनी हळड्यान चडावत कांसो सोरो काडटात न्हय गे. कांसो सोरो काडचें सारकें वा पाड तें हांव सांगिना, पूण थंयसर सोरो काडलो आनी बरो सोरो तो. आनी दोनी कुंभार सांगाता मेळ्ळे त्या दीस इल्लें शेकूंक. 2 जाणांनी एक 90 काण गेलें. कांसो सोरो कसो पिवचें? उदक घालता त्या ताका मामा आसता तो. उदक घालना न्हय गे. एक थोडी बेतात गे ना, चौका सीप करचें म्हणटात. 2 जाण बसले. एकल्यान इल्लो पिवंक सुरू केलो, आनी एकल्यान इल्लो पिवंक सुरू केलो. एकलो म्हणलो अर्दो काली जालो. आनी एकलो म्हणलो आनी अर्दो आसा. पयलींचो पळया, अर्दो खाली जालो म्हणलो आसा पळय, ताका मागीर बेजार आई. अर्दो खाली जालो न्ही गे, खाली जालो. उरलो अर्दो आहा पळय ताका बरो लागलो ना, ताका कोडूच जालो ताका बरो लागलो ना, कित्याक खाली जालो. पूण दुसरो आसा पळय, अर्दो आसा, तो त्या ग्लासांतलो एक थेंबो तो संतोशान सांगता. एक थेंबो, निमाणो थेंबो पर्यंत. एक ल्हानशें घडीत केदळा तूं सकारात्मक जाताय,
पॉझिटिव्ह जाताय तुजें जिवीत तें ह्या रितीन आसा. कशें आतां आमचें जिवीत तें सकारात्मक करचें. दोन ल्हानशें मानें केलां आसा तुमकां दिता. हांवें केलां हें गदाळे करता. पयलें सकाळीं उठल्या उपरांत तुमच्या वॉशरूम आसा न्ही, थंयसर व्हडलो ग्लास आसा न्ही, वॉशरुमांत ग्लासा मुखार 5 मिनटां तुमी रावन व्हडल्यान आसचें. कितल्या व्हडल्यान जाता तितल्या व्हडल्यान आसचें तुमकांच पळोवन. पूण फाल्यां सुरू करच्या पयलें आदली आसा सांगा बायले आजू फाल्यां हांव अशें करता म्हण. नाजाल्यार ती म्हणून काल सांबाळलो सकाळीं खालें जाल्यार बाका कोण येवन बसला. बाब भयणीनो हांव सांगता एकादिसाय करूं प्रयत्न करा. एकादिसा 5 मिनटां तुमकांच तुमचें तोंड पळोवन, तुमचें तोंड दोळे पळोवन, तुमचें कपाल पळोवन व्हडल्यान आसा हे सगळे मसल्स आहात पळय ते फ्री जातात. सगळे मसल्स कितें झाडां आनी त्या राती कली झाडां आनी आयली आदले दिसाची कली झाडां सगळी वेता. अशें केल्ल्यान म्हजें जिवीत पॉझिटिव्ह जाता. हांवें केलां हें, हांव करता. दुसरें एक पेपर पेन काणया या बूक काणयात. तुज्या जिवितांत कितल्योश्यो बऱ्यो संगती आसात, बरोवंक सुरू कर. कितल्योश्यो बऱ्यो संगती आतांय आसात, आदीं आसल्यो, कोल्यो प्रवड आसात, बरोवंक सुरू कर. तुका 1 दीस 2 दीस पावचें ना. तुवें ಒಂದು बरें जाय जावं बरो म्हजी बायल इतलें मोगाळ, एराडो म्हजें भुरगें इतलें हुशार, पूर नंबरां घाल जावं पूर एक हप्तो तुका लागून बरो. मागीर तें जाल्या उपरांत कितें पाठ आसा तेंय बरय, तें पयस कर म्हण हांव तेंय बरय. ताच्या उपरांत एका दिसा पळय एक पोटी म्हणी कितें बरें आसा तुवें बरयलें तुजे विशयन तें वाच. तूं पळयतलो तुज्या जिवितांत कसलीं काळी मोडां आसात तीं पयस वेतालीं. जिणी नाका म्हूण बगता, दोरी काणग्या म्हूण बगता, ना जिणी फूट करया म्हणलें धैर्य येतालें. देखून आमची जिणी आमी सकारात्मक करया. जे पळय जेजून हेंच केलें. आज आमची जाल्यार बऱ्या वातावरण आसा, जेजूच्या वातावरण कसलें भिरांकूळ. तो सकारात्मक मनोभाव ताच्या लागीं आसलो. देखून पळया एक ताणें फूट केलें जेजून, तो पाशांव फूट केलो, पिलाता मुखार रावलो, त्या शास्त्री मुखार रावलो, फारिझेव मुखार रावलो, सगळ्या मुखार रावलो. सकारात्मक मनोभाव तसो. दुसऱ्यान हें गरज हेरांचें वायट, हेरांचें मेळ्ळें, हेरांच्यो चुकोल, हेरांची घाण, हेरांचें शेण चड तें आमच्या काळजांत मतीन दवरचें नाका. आमकां मस्त जाणां ही सवय आसा. कितें हेरांचें वायट आसा पळय, हेरांनी वायट केलें तें आंगात दवरचें, काळजांत दवरचें. कोण कश्टाता तो कश्टाना, ताचें वायट म्हज्या काळजांत दवर तो कश्टाना, ताचें वायट दवरल्यान तो बिंदासान गेलो. कश्टांचो हांव भाव भयणीनो, हांव सुकर घातां. हांव जेंचें आसा ताच्या लागीं मोसोर केल्यान ताचें वायट म्हज्या काळजांत ताका बुशीक येता म्हळ्यार नो, तो कश्टाना, हांव कश्टातां. देखून हेरांचें कितें वायट आसा चड तें तुज्या जाता तितलें तें भायर घाल. कितें संपें निदर्शन दिवचें जाल्यार हांव जेवतां, खाता पियेतां. केल्या उपरांत पळय कितें तूं विटामीन आसा, प्रोटीन आसा, हें पुरा म्हज्या कुडीक येता न्ही गे. कितें गरज ना कालें जाता, म्हज्या युरिना मरिपात, म्हज्या मोशना मरिपात भायर येता वय गे. हे नियम. कितले बेगीन तें युरीन भायर घालताय, कितले बेगीन मोशन भायर घाल तुका बरें. ताच्या बदलांत बांदून दवरलें कालें जालें. ही आमची गजाल. हेरांचें वायट, हेरांचें मेळ्ळें आमी भितर दामून दवरता आनी कश्टांत तें आमी भाव भयणीनो, आमी कश्टांचें. मनादी बाब पिटर नरोना हांगासर पयलीं मास आमी घालता आसतना तो बंटवळ आसलो, ताणें घाल्ली ती. म्हजो मोगा आसा पात्राप 4 वर्सां सांगाता आमी आसले. हांव मस्त ताच्या जिणेची सिद्धांत, एक सिद्धांत ताणें म्हणचें आसलें. आनी लोक फादर मस्त संगती सांगतात, आयक ह्या कानांतान आयक कोण, ह्या कानांत भायर सोड हांव म्हणना, तें करनाका पात्रापा म्हणटालो म्हाका. ह्या कानांत आयक, हांगा तांत भायर सोड, हांगा ताणूच भितर वचून सोडनाका. हें सिद्धांत आमचें. आमी बाबीन कालें करचें म्हळ्यार ताणें कालें वायट कितें केलें पळय तें हांगा आयकलें, दवरलें पडचें आमी. आमच्या जिणेचें सिद्धांत हें जाय. कोणें कांय सांगलें आयक नाका म्हणना, गूड दिगल म्हणना, तें आयकन तक्षण थंय तांत भायर सोड. तूं फ्री जाताय, तुजें जिवीत बरें जाता. तिसरें बी नॉन जजमेंटल. हेरांचेर तीर्प वासिनाका. ताणें चूक केल्या
वा ताणें वायट केलां म्हूण ताचेर तीर्प वचनाका नाका. आमी तीर्पदार जावचे नाका, आमी जज जावचे नाका भाव भयणीनो. यारांचेर वायट यारांचेर तीर्प वचनाका. तो तसो तें समा करिना तीर्प वचनाका. ताच्या बदलाक कितें बरें आसा तें स्विकार कर. एक बरें निदर्शन हांव दितां. तुमच्या जेवणाच्या मेजार थंयसर इल्लेशें मोंग घाला एका कुशीन, आनी ह्या कुशीन एक कुलेर शिरको घाला. मुयो खंय येतात? वा चिमटी मोंग घालना, चिमटी मोंग मुयांची रास येवन थंयसर पडली. हांगासर एक कुलेर शिरको घाला मुयो आयलो गी. तुज्या जिवितांत केदाळा खोटसाण तूं दवरताय, हेरांक खोटसाण दिताय, हेरांक तीर्प दिताय. तूं असो म्हणटाय उडास दवर, तुजी बायली तुजे सरचीन रावना. रावंक पुरो ना, काळजान ना ती. तुजी भुरगीं तुका लायक करनात, तुजो लोक तुका लायक करना. ताच्या बदला कितें बरें आसा तें सांग. जाता जाल्यार चिंत्या बाब विकासान बरो शर्मावन दिलो. मी सांग फादर तुमी शर्मावन दिलो बरो जालो. सांगा फादर आसिसीन चिंत्या केल्ली मांडावळ फादर भारी बरी जाली. कोडी काडच्या बदलाक बाब सायमानान आज सिंग केलें भजन भारी बरें जालें. जातालो तें सांगा भाव भयणीनो. केदाळा हें आमी सांगता आमच्या बोवारी मनशां आसात. आमचें जिवीत बरें जाता, आमच्या बोवारी मनशां आसात. ताच्या बदलाक तें आमी शिरको घाल्ल्या भशेन हेरांची पुरा दुरां आमी सांगता, ताका तीर्प दिता. कोणी आमकां लायक करना. देखून ही 3 सिद्धांतां आमची जावन जेजू ती आसली. एक बी पॉझिटीव सकारात्मक, दुसरें हेरांचें वायट केदाळें भितर दवरनाका, कुडले भायर घाल, आनी तिसऱ्यान हेरांचेर तीर्प वचनाका. जेजून हेंच केलें. ही कृपा भाग्यवंत पवित्र काळीज म्हाका आनी तुमकां दिवन दी. आमेन. सतमंतान देवाक, सर्पद्वेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो, ओंकार मरयेंतान जल्मलो, 5 दाणे कोस असले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्पद्वेदार देवा बाबाच्या उजव्या बसला, थंय जिव्यांची मेल्ल्यांची जडती करून तो येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, भक्तांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. दयाकन बसया, काणयेको एकठांय करया. समर्पिता
वयता. बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या आपल्या मनातून येयले. आमच्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमच्या असक्तकायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता, तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकुळतीन आमच्या अपराधांचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळांतलें वावलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सभेक फुटली जर सोडवण्याच्या जरीन संतोशान तान बगोवच्याक आपल्या विद्वल्या काळजांत सोडवमदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात,
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गोट परगटुया. जेसू तुझे मरण आम्ही सहारता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही करता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा हक्के पितमीचे विस्तारलेले तुझे पै सभेचा उगडास कर. लिया आमच्या वगन बापा पिटर आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमुगान वाडय. पूण जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची ककुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळेंत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मुरी देवाची माये संगती बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन धर्मदुतां आनी सौर काळी तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आजन्या मनान धरून ताणेची केलेल्या प्रार्थना सांगाता म्हणटा आसतना आमच्या हात वयर उबारून सोम्याच्या भोव पवित्र काळजान निरंतर आमी रावूंच्या सांगाता मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां काळलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमच्या सोबे आसूं. तुमचेय सवे असो. एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप काढलेले आमची कातूळ कर. देवाचे शये संसाराचे पाप काढलेले आमची कातूळ कर. देवाचे शये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावोना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मुझा सोम्या येतो मुझा दर्या मुझा सोम्या रास्तुक मुझा दर्या काळजा मुझा सोम्या येतो मुझा दर्या मुझा सोम्या रास्तुक मुझा दर्या येतो मुझा सोम्या प्रकाश तुझो दावडाय काळोख म्हजो भेटय मोगा म्हजो येतो मुझा सोम्या प्रकाश तुझो दावडाय काळोख म्हजो भेटय मोगा म्हजो. कितेंच नाका तूं सोम्या पुरो म्हाका अनवरां साडी नाका लेगून रावता तुका तुजे कितेंच नाका तूं सोम्या पुरो म्हाका अनवरां साडी नाका लेगून रावता तुका येतो मुझा सोम्या
म्हजो ये तू म्हज्या सोम्या पागल प्रकाश तुजो दावडाय काळोख म्हजो भेटय मोगा वचो प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं सैंबावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशीन आमकां अदीक अदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सोबें तो खरेंच जियेता म्हूण वळखून मोगान तांची साकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. तकली बगोवन वो संभ्रमीक आशिर्वाद घेवया. सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबाडतान बरवश्यान आनी मोगान तो बरों आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हडकार. म्हज्या मोगाळ सांजुचे वाज थंय भक्ती कानो ह्या पवित्र तळार सांजुचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले तुमचे सर इरादे सुफळ जावन दीत म्हणले आमचे मागणी आनी आशा जावन आसा. मोगाच्या आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्ले ह्या तळाकत बुनियाद म्हणल्या बरी तांच्या वेळार सुरू केल्लें हांगासर आनी आतां जायते नवेपण ताचे उपरांत आयिल्ल्या याजकांच्या मुखेलपणांत फिरगजगारांच्या भक्तिकांच्या सांगातपणांत जायतें बरेंपण जालां. आनी पाद्र्या पळयता आसतना ताकाय खंय बगूंक पुरो हांगासर वयर लोंकडाचें दिसता पूण ताच्या वयल्यान परत्यान तगडां दंपल्यात आनी जायतें बदलावण हांगासर जावनूच आसा. बूक कापडच्या कडेन आमकां बसल्या कडेन वाचूंक पळोवंक आयकूंक पुरो आसा आनी हें सगळें जुजेवाज बापाच्या त्या नांवान सुरवात केल्लें आनी हें सगळें बरेंपण जावनूच आसा. म्हटल्यार 25, 20 आनी 6 वर्सां आदीं ह्या थळार हांगासर पाद्र्याबाच्या मुखेलपणान सुरू जाल्लें हें भक्तीपण आजून पर्यंत चलोवनूच आसा. पाद्र्याबानो तुमी वावर हांगासर केल्लो म्हळ्यार तरणाटपणार पयलो विगार जावन ताणें हांगासर वावराक देवल्ले आनी ती उर्बा ती आतुराय आनी लोकांक सांगाता घेवन केल्लो तो वावर तेणें कांटे तोपल्यारी त्या कांट्याची पर्वा करिनासतना सकडांक घेवन मुखार वचून जैतेवंत जावन आज सुमार वर्सां उपरांत परत्यान हांगासर येवन हें भक्तीपण चलोवन तुमी व्हेला. आतां प्रस्तुत सुळ्या पिरगजेंत थंयसर तांची सेवा ते दिवन आसात. सुमार लांब पैन आसा पूण हांगासर येवंक पूण सांगता आसतना परत्या खुशयेन पाद्र्या बायला आनी पाद्र्या येता आसतना पावसी ताका मेळोना कित्याक जुजेवाजा कळीत आसा. 25 वर्सां आदीं तो तरणाटलो पावसाक बायकार वेतालो स्कुटरार वेतालो पूण आतां प्राय जाल्या पावस आयलो जाल्यार कस जाता कांय नासतना पाद्र्याब देखून अर्दे वाटेर हांवें विचारलें फादर तुमी खंय आसात आनी म्हणालो हांव वाटेर येवनूच आसा. तशें म्हणटा आसतना हर एका रितीन तुमकां सांबाळ हांगासर हाडला. आज हांगासर येवन अर्था बरे तरेतेर सक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरून आमकां सगळ्यांक त्या भक्तीपणान तुमी वांटेली केल्या
मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचो नियाळ दिवन जेजूच्या पवित्र काळजाचें भक्तीपण आमच्या थंय आशाक तुमी आदार दिला. मोगाळ पाद्र्याबानो बाप विकास तशें हांगासर आसच्या पाद्र्याबांच्या सर भक्तिकांच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्याय मिसावांत आमी तुमकां बरें मागता. कुमसाराक सांगातपण आनी कुमोक दिवचें फारांगी पेट कोवेंतेचे याजक आमचो मलगडो पाद्र्या बाप दिलराज आनी तशेंच हांगासर नवोच पाद्र्या बायला फादर नितेश नाजरेत तुमकांय देव बरें करूं आनी पाद्र्या नितेशाक तुमकांय आमच्या पुणतळार तुमी सेवा दिवच्या तुमकां आमी दोगी पाद्र्या भक्तिकांच्या नांवी बरो येवकार मागता. जुजेवाज बाप तुमकांय बरेपणांत बरोवन दी म्हणल्यार आमची आशा आनी मागणें जावन आसा. कांताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या माने सायमन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक कांतारा टीव्हीचेर घालूंक कुमो केल्ल्या विनिशा डिसोजा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो मनेस नायनल तें डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं. सांजूचे वाज बापा मुखांत्र देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. मोगाचे सेवेरेपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या कार्मेल सायबीन कुर्नाड वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजेवाज बाप तांकां आशिर्वादां देवातान मागून दिवन दी. येवच्या शुक्रारा रांदपाक मोगाची सेवा सांत थॉमस हिरा वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर रितींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या मिसा सर रितीची तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वाचप आसच्या काणीक एकठांवच्या दाना रुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजुजेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां मागता. जून म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक स्टॉलांत विक्रापाक आसा तुमी घेवी येता. भलायकेची तपासणी करचे फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर हॉलांत आसात. तांची सेवा ते दिवन आसा तांचो आमी फायदो जोडया. मोगाच्या नरी एका शुक्रारा 10 वरां तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुणशेत उक्ते आसा. संगाता धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान तुमी दिवी येता. मोगाच्या न्हू पयल्या पटी ह्या पुणशेताक आयिल्ल्यांक आमी एक येवकार मागचें एक बरी संप्रदाय आसा आनी सुरवेचो पाद्र्या बायलो म्हणटाना आमकां आनीक खुशी देखून पयले पाद्र्याबांनी हांगासर आयिल्ल्या मुस्तणाकी वाती दिल्या जावेत पूण एक आमकां एक भाग फादर ऑल्विनाक एक वात दिवन तुमचोय हांगासर उडास काडून तुमचें जें मिसांव तुमी सुरवात केल्लें तें आनीक मुखारसून व्हरूंक आमच्या खातीर तुमी मागाजे म्हणल्या दिशेन ही वात तुमकां आमी दिता. देखून ही वात तुमी स्विकार करची. हांगासर पयले फावटी सेवा दिवंक फादर नितेश हांगासर पावला. पाद्र्या बा तुमकांय मोगान आनी मानान ही वात आमी दितले. हांव ह्या पवित्र तळार सेवा दिवच्याक आमच्या कोवेंताक एक नवी सिस्टर आयला सिस्टर मायरा. देखून सिस्टरीन मुखार येवचें. सांजुचे वाज बापाच्या तळार गोंयांत सुमार लागीं 30 आनी 6 वर्सां सेवा दिल्ली सिस्टर. हांगासर तिच्या सेवेक तिका धाडला आसता आमी तिका सर बरें मागता. हांगासर तुमची सेवा देवाक मेजवाली जावन दी. जुजे वाज बापाक महिमा दिवचे तसली जावन दी. पाद्र्या बा थंय रावया. ह्या पवित्र थळार हांगासर जावच्या ह्या बऱ्यापणाक विविध रितींनी कुमोक दिल्ल्यांक मानांची वात आमी दितल्या. आदल्या शुक्रारा दिल्ली कोणी आयला जाल्यार तुमी ती येवन स्विकार करची आनी आजची नांवां मलो करतना तुमी दयाकर मुखार येवचें. लॉरेन्स फेर्नांडीस कुपे पदाव जेवणा खातीर 500 रुपये. शर्ली सिक्वेरा पाणीर 1000 रुपये. नांव नाका म्हणून गोंयां 2000 रुपये. एलायस्टेलीस सलेतूर 500 रुपये. एन लोबो आग्रार 500 रुपये. नांव नाका विजय एडका 3000 रुपये. जॉयविन पायस मोकर्नाड 2000 रुपये. शायना डिसोजा आमेंबळ 2000 रुपये. तशें ह्या पवित्र तळाक कुमो केल्ली
वेलविशर्स गोवा 1000 रुपये, तशें वेलविशर गोवा 3000 रुपये. तुमच्या बऱ्या मनाक सांजेचे वाज बाब देवातावन तुमकां 100 वांट्याचे बरेपण फावो करून दी. वाती वांटेल्या पाद्र्या बनोवन तुमकांय देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू सांजेचे वाज बापाच्या नव्यानांत आमी वांटो घेता आसतना उडास आमी दवरिया. परत्यान झगड्याची लक्षणां देवा लागीं तुजे वाज बाप विनाती करून हें सगळें शांतीन बदलून समाधान संवसारा राज करून दी. ह्या मुखेल्यांची मनां परिवर्तीत जावच्याक सर्व आमी उबे रावया आनी ह्या नव्यानांत वांटो घेवया. सांगाताच आमच्या पाद्र्याबां खातीर आनी गरजाच्या सुमेस्तां खातीर आमी मागया. देवातान विंचून आयलोय, सुवार्थादीन मुखार सरलोय. सादी जिणी जियेन दुबल्या धाकट्याक पावोन तोकाच तुवें सुम्या करपिलो. एक घडीभर बसया. सांजुचे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां तशेंच तेसावां ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. कित्याक उतरांनी आमकां समजतात पूण ताची भगणां खंडीत जावन जुजे वाज समजतलो आनी तुर्तान तांच्या गरजां पावच्याक देवा लागीं मागून उपकार धाडटलो म्हणलो असो आमचो बरवसो. आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. दोगां जाणां विजा फावो केल्ल्याक, आशिल्लें बरें काम फावो केल्ल्याक, आशिल्ल्या इस्कोलांत सीट लाभयिल्ल्याक, परिक्षेंत बरें फलितांश फावो केल्ल्याक, बोरांत बरें उदक फावो केल्ल्याक आनी मागुल्लो उपकार फावो केल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 5 जाणां बरें शिकाप आपणावच्याक, 2 जाणांक शिकोवंक बरी मोत आनी आसक्त आसच्याक, 2 जाणांक परिक्षेंत बरें फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक, 6 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 14 जाणांक आशिल्लें काम मेळच्याक, 2 वर्ग जायन जावच्याक, स्पर्धात्मक परिक्षेंत जैत जोडूंक, आशिल्ल्या कॉलेजींत सीट मेळच्याक, उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक, 5 जाणांक वावरा थळार संतोश मेळच्याक आनी बऱ्यान काम करच्याक, कामाची भद्रती मेळच्याक, 2 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळच्याक, 3 जाणांक परबांवाक वचोवंक विजा मेळच्याक, PR मेळच्याक, 14 जाणांक बरो फुडार मेळच्याक, 31 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायंक भावा भयणी मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागून आसात. 2 जाणांची एलर्जी गूण जावच्याक, मानसीक स्थिती सुदरावच्याक, साखरेची पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणांची तकली पडापड तशेंच कोंकली गूण जावच्याक, मायग्रेन पिडा गूण जावच्याक, दोळे दूख गूण जावच्याक, BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, BP गूण जावच्याक, रक्तांत इमोग्लोबीन अंश सोडोवंक, 2 जाणांक सुडाळ उलोवंक जावच्याक, बावळ्यांच्या दुखीत हांवन निवारच्याक, उस्मोड गूण जावच्याक, किडनी संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, पांयांची दूख उणी जावच्याक, एका जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक, बाळंतेर बऱ्यान जावच्याक, 3 जाणांचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक, 2 जाणांक सर्व तरांच्या समस्यांतावन मुक्ती मेळच्याक, 2 जाणांक मोतीक शांत समाधान मेळच्याक, खंत बेजाराय पयस जावच्याक, 3 जाणांक कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी देव बिरांतीन वाडच्याक, 3 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान एकवट रास करच्याक, संवसारांत शांती रास करच्याक, फट फिर्याद खांड उडोवंक, दुडवा संबंदीत समस्यो परिहार जावच्याक, लग्ना कार्य जावंक आसचें बऱ्यान जावच्याक, हातीन धरलीं सर्व कामां पोंत पावच्याक, 2 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक, जाग्याचे दस्तावेज बेगीनच जावच्याक, 2 जाणांच्या घरच्या बांदपाचें काम बऱ्यान जावच्याक, 2 जाणांक नव्या घरचें देणें फावो जावच्याक, 2 जाणांचे रीण फारीक करच्याक. ह्या सर्व इराद्यां बराबर खंडीत जावन आमचे इरादे आसात आनी येदोळूस सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी मागलेले थोडे इरादे आसात ते आमी उडास काडया आनी तांचे पासून मागच्याक सर्व आमी दिंबी घालया. आमचे हात आमी उबारुया. एक आमच्या बापा, एक नमान मरी, एक महिमा बापा मागण्या मुखान सर्गी बापाक आमी आतां ते भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज अमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज अमकां दी.
आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरललय सुमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. बगेवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा दित सत आनी सदां सर्वता आमेन. भगिवन जुजे वाजाची लदीन सुमिया काकुतामची कर सुमिया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर देवपुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर संतीसिमा त्रिंदादी एकास देवा काकुळतामची कर गोंयच्या बेनवलीन जल्मल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळेकायेची जिणी जिवनचो गुर्तो जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पचारिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणे संपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर मुरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नासून वेच्या कथोलिक बावडतो जिवो केल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मुरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बावरतो धरून जिणेंत आयिल्ले सर कश्ट आनी वार्दैरान सोंसल्या सांजुचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यां जल्म दिवचे बाग नातेल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भावार्थ सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिन्यान धाडून वावरिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडून पेचाडिल्ल्या सांजुचे वाज आमा बापा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बोगस समकाय समया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयनाय कमकाय समया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकुळतामची कर नोवेनांचे मागणे ये सांजुचे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफंत त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजें ताम प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेट्टलें तुजे जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वंशाक तूं सुटसुटीत जालोय. अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट ओडलेले सरशीन तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरसन जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांज देवाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजाक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसली. तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना पावंड्याच्या मोगान आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें. तुज्या जिणे मरी फाश केल्यार आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतले पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांज देवास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सपारांक देवाचो आदर मेळसो केलोय. आज सर्गारासान देवा संगी तूं आसाय. थंय हांव तुजी मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमचे पसो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पसो देवा लागीं विनंती कर. हे घडीभर आमकां मागोवंक अशें आमच्या खासगी गरजो ह्या घडये देवा मुखार आमी उबारया. आमच्या कुटुंबान कितें जावंक आसा. आमच्या भुरग्यांक कितें मेळोवंक आसा. परगोंत आसलेल्यांक कितें सुरक्षिताय लाभोवंक आसा. बरो फुडार बरें काम बरें भविश्य चिंतिल्लें पंथाक पावच्याक
आनी प्रत्येक जावन भायल्या गांवांतले ह्या झगडें बेगीनच अखेर जावन शांती समाधानाचें जिवीत लोकांक मेळच्याक, तांच्या मतीक उजवाड मेळच्याक आनी जे ते सवा मिसाच्या सुरवेर आराधना वेळी आमी मागिल्ली आसात, ह्या सर्वांनी आमकां बरेंपण मेळोवन दी म्हणून मागया. सर्व आमी सांगाता म्हणया. सांज जेवाज देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केरीन पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. बावरताक आडवेच्या संते बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरयेच्या गोपांत रावोवंक आमकां तुजो आदर दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनाक जिवचे भाग आमकां मेळशे कर. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताने रचला सर्गाने संसार. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक, पिडेक, कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्यांत तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिणी आनी मरणावन जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवंक जायत्यांक पवी सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया. आज सांजुजे वसाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांजुजे वसाच्या विनवणेन सगळ्या पिडयेंतली वायटांतली तुमी सुटून ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळून. सांजुजे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवी सभा संतोश करीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो जावन आनी सर्प द्वेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं.
pathiel jiyeloy Koro bavar targat keloy Shanti ponan jiye Krista vaten soro Serginchi te samsodun surla Sanzu sevas mapa Shekuni jinyecha bhandara Tumya dakyancha adara Magun dar tuji kurba Mogar putra sobe Ankar burya shivadi amka सांसेवास बापा आमकां सत विनंती कर भगवंत कुसाचे करवेन निवरम काम देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन